हांगासरले रहिवासी हांगासरले स्थानिक लोकल तुमी कितें म्हणून सांगता हांगासर? आम्ही तेच सांगता आमचो रोड क्लियर करचो म्हणून बेश्टो काय. ओके. आतां गेली हे आतां आमी पळयता की जे कन्स्ट्रक्शन आसा ते ऑलमोस्ट हांगासर कंप्लीट जालेलें आसा. आतां दुसरें कन्स्ट्रक्शन चालूय आसा. कितें तुमची मागणी आसा सध्या हांगासर? आमची मागणी आमचो रस्तो जाय एज पर द फूल डिक्री. कितें अडचण कितें आहा हांगासर? अडचण तो डेविएशन दाखयला रोडाक तेणें आनी बारीक बारीक कामां करीत आसता भितर येत आसता. आमचो रोड तेणें अरुंद केलो 4.5 मिटर केलो. तेणें सेटबॅक सोडूंक ना देगेक सोडूंक जाय आसलें तें सोडूंक ना. परते आनी दुसरें सांगलें म्हणल्यार आतां तांकां ऑक्युपन्सी दितात न्ही तेंच्यान तेणें पळय हें ना ड्रेनेज खंय आसा तांकां. पण तेंच्या प्लॅनाचेर तेंच्यांनी दाखयल्लें आहा. ना दाखोवंक ना. खंय हा दाखोवंक ना तेंच्यांनी. प्लॅनाचेर दाखोवंक ना आनी प्रत्यक्ष हांगासर ड्रेनेजूय तेंच्यांनी करूं ना. करूंक ना. सो मागीर हेचो फुडें त्रास कोणाक जातलो काय? त्रास कोणाक आमकां सगळ्यांक जातलो न्ही. उदक खंय वतलें. आमकां सायडीच्या लोकांक त्रास जाता न्ही जातलें उदक जातलें. एक तर मेन आमचो रोड आमचो तो सारको हें करिना. तेन्ना आमी कितें म्हणटा आमी आमचो रोड कितें आसा पळय लिगल आसा पळय त्या प्रमाणे आमचो करून दिवचो प्लस आनी कांय ना. तुमी कोणा कोणाक कंप्लेन केल्ली आतां मेरेन? आमी सगळ्याक केल्या कंप्लेन. डायरेक्टर पंचायत केला BDOक केल्या पंचायतीक केल्या सगळ्याक केल्या. सेक्रेटरीएट पण केला. हय. जे लोकल आमदार आसात तांचे कडेन तुमी गेल्ले आहा? लोकल आमदारा कडेन आमी ना पावूंक ना. पावोंक ना. वचपाचें बीन कितें तुमचो डिसिजन? वयचें पडटलें. कित्याक तुमी हांगासरले रहिवासी स्थानीक लोकल आसा. तुमची जी मागणी आसा ती तुमी आमदारा मेरेनूय तुमची व्हरतले? व्हरतले आमी. आतां जर क्लियर जायना जाल्यार वतले आमी. आमच्या 9523 सर्वे नंबर मेन चौगम रोड. तो मेन चौगम रोड आसा तितून हो 6 मीटर रोड आसा आनी कोर्टाच्या डिक्रीन हो मेन्शन आसा टील 9523 6 मीटर. आणि कोर्टाच्या डिक्रीन जो प्लॅन लायलेलो आसा तो डिव्हिएशन करून कोर्टाची डिक्री 2015 जाल्या आणि 2022 प्लॅन डिव्हिएशन करून 4.5 मीटर ह्यो रोड केल्लो आसा विदाउट एनी अप्रुवल. ह्यो डिव्हिएशन केल्लो प्लॅन आसा हितून त्यांनी 4.5 मीटर केलो. इथून ह्यो 4.5 मीटर केला. इथून मेन चौगम रोडाच्यान ह्यो 6 मीटर प्लस 9523 मेरेन 6 मीटर आशिल्लो कोर्टाच्या डिक्रीन हांगा त्यांनी 4.5 मीटर केला कोर्ट डिक्री. ना तो 6 मीटर आसा आणि तोही भायर काढला त्यांनी थंय. ही कोर्ट डिक्रीतली हे आसा प्लॅनिंग शीट आसा. इथून 6 मीटर कंपल्सरी क्लियर कट बरयल्लो आसा आणि कॉमन एक्सेस रोड म्हणून आसा इथून. आणि ह्यो प्लॅन डिव्हिएशन केल्लो आसा 2022 आणि TCPन तो पास करून घेतला. आणि हे रोडाचेर एन्क्रोचमेंट येयला ह्या सायडीक आणि त्यांनी प्लॅनाचेर 4.5 मीटर दाखयला. एक्चुअली हो मेन चौगम रोड टू प्रथमेश गेस्ट हाऊस आनंद तुळसकर आणि 9523 हांगा मेरेन 6 मीटर कॉमन एक्सेस रोड आसा तो. आणि तो प्लॅन त्यांनी डिव्हिएशनान इंटरनल रोड म्हणून दाखयला आणि ताका 4.5 मीटर त्यांनी केल्लो आसा. सो हेचेर आमचे ऑब्जेक्शन्स आसा आणि हे आमी ऑलरेडी पंचायतीक घातलेले आसा. पंचायतीक खूप फावटी आमचे लेटर्स आसा इनवर्ट केल्ले लेटर आसा. BDOन लेटर इनवर्ट केल्या डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आणि मिनिस्टर ऑफ पंचायत थंय आमी इनवर्ट केल्ले आसा लेटर. पण अजून आमकां काहीच रिप्लाय मेळोंक ना आणि हेच्यावर काही एक्शनय जावंक ना आणि आज ते ऑक्युपन्सी दिवपाक सोदता.
सर आयज आमी पळयता की सांगोळडा पंचायतीन एक तुमचो डिस्कशन मिटींग आशिल्ली रिगार्डींग द देशमुख कन्स्ट्रक्शन जें आसा सांगोळडा हांगासर रिगार्डींग ते खंय तरी इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ताचेर तुमचो कितें थाराव पास जाल्लो आसा आयज? इलिगल हे हांव म्हणूंक शकना, कित्याक ताका कन्सर्न डिपार्टमेंटान ताका ऑलरेडी ताका लायसनां इश्यू केल्या. पूण इश्यू करता आसतना TCPन ताका तेचें टायटल तरी एटलिस्ट चॅक करपाक जाय. TCP टायटल एक्चुली चॅक करतात. हांव नको, हे एक्चुली कामिलो फॉन्सेकाची ही प्रॉपर्टी तेंच्यांनी एग्रीमेंट फक्त हेंचे कडेन केल्लो डेव्हलपमेंट गामा बिल्डर्सान देशमुखा कडेन केलो. तेंचो डॉक्युमेंटूय आमचे कडेन ना. आनी ताका तेन्ना 5 वर्सां पयलीं डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन तेची केस आसली. तेची पयलींची सनद म्हणटालो हांव नको, पूण तेन्ना ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमी ऑर्डरूय लायल्या ताका नवी सनद करची म्हणून, कन्वर्जन करचें म्हणून नवी. तें तेंच्यांनी करूंक ना. आनी डायरेक्ट तेंच्यांनी रिन्युअल जेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन मारलेलें तेन्ना म्हाका विथआवट एनी हे करिनासतना सेक्रेटरी नासलो, सेक्रेटरी पण आसलो, तेणी काडलें आनी विथआवट इन्स्पेक्शन ताका रिन्युअल लायसन दिलें. तेन्नाच हांव ताका पॉयंट सांगतालो आसलो, बाबा अशें अशें आहा म्हणून. बिफोर दॅट कोर्टान आनी सिवील कोर्टान आनी एक जजमेंट येयलां. तें कितें कोर्टाची डिग्री आहा दॅट इज अ 6 मीटर रोड. कित्याक लोक थंय 10 घरां आहा लोकांची, लोकल लोक रावता आमचे, तेंच्यांनी लोकांनी लोन काडून तेंच्यांनी घरां बांदल्या. आनी आयज तेंच्यांनी खंयसर तरी देशमुखान कंप्लेन घालून आयज TCPन तेंचें लायसनां घराची रिवोक केल्या. ऑलरेडी ताका पंचायतीन TCPनूय दिल्ली आनी पंचायतीनूय कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें. आनी सडनली देशमुखान केस घालिना तेंची लायसनां रिवोक केली तेंची. पूण लोकांक अशें कितें आहा रिवोक तेंच्यांनी प्रॉपर चॅनलान लोकांनी पयशे इकते लोन काडून घेतला आनी तेंचे परतून तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन करून तेजी खंय तरी आयज ते बाबड्यांक तांकां न्याय मेळना. आनी प्लस ताका कोर्टाची डिग्री आसली एक जाली, प्लस तेचो मागीर फाटल्यान चंद्रकांत केरकारान प्रॉपर ऑनरान कामिलो फॉन्सेकान सेल्डीड मारलेली आहा. 110 स्क्वेअर मिटर ही सेल्डीडूय लायिल्ली आहा. पंचायतीन ऑलरेडी डॉक्युमेंट दिल्ले आहा. सगल्यो जितल्यो ऑर्डरी आहा न्हू तितल्योय पंचायतीन दिल्ली आहा. सरपंचाक आमी सांगलें मातशें रीड आउट करून सरपंच पळोवपाक रेडी ना, कळ्ळें न्हू. सरपंच मातशें तुजो कोण एडवोकेट कन्सर्न आहा न्हू ताका दाखय बाबा हितून कितें कितें आहा. लोकांचेर न्याय करूं नाकाय. बिल्डर कितें आसता लोकांचें तेंचें काम बिल्डींग बांदपाची विकपाची वचपाची, फाटल्यान लोक आहा ते सवर जाता केन्ना. आनी तेचेर TCPचो पॉयंट आसता एक, कितें कोणाचे वाटेचे कितें प्रॉब्लम आहात बिफोर ऑक्युपन्सी यू हॅव टू सॉल्व दॅट म्हणून. ताका पण सरपंच हांवें सगळे मिटिंगेन सांगलें, सरपंच आयकून घेयना, कळ्ळें न्हू. पण सर ही जी प्रॉपर्टी आहा ही कामिलो फ्रॉन्सेका जो आहा तो आहा सध्या ना, ही इज ऑलरेडी डेड. लास्ट 5 वर्सां तो मेलो. तेजी फॅमिली 2 जाण चेडे आहा. तेजी फॅमिलीची प्रॉपर्टी ती फॅमिलीची प्रॉपर्टी जातकूच तेंच्यांनी कितें करूंक जाय, तेंच्यान इन्व्हेंटरी करपाक जाय आनी सेल्डीड करपाक जाय. टायटल ना ताका, टायटल फ्लोर कांय ना. हांव तेंच म्हणटा, टायटल नासतना TCPन ताका कशें दिलें लायसन? गामा येयल्ले आसा लायसन गामा बिल्डर्स देशमुख, गामा बिल्डर. आतां तो कोण तोच कळना गामा बिल्डर देशमुख. हांवें तेंच सांगलें बाबा तेंचे आतां सेक्रेटरी कोणाक उलयलां, तुका ऑक्युपन्सी तूं पयलींचो सेक्रेटरीन कितें करूंक जाय तेंकां जेन्ना हांवें सायड इन्स्पेक्शन केलें सगळे नोट बरोवन हाडले. विथीन कितें तरी एक हें आसता सेक्शन आसता विथीन 30 days तर दिना जाल्यार तुमचें लायसन ताका दिवचें पडटलें बिडिओन वचून म्हणून. तें सगळें बरें, पूण ताका बिडिओन सेक्रेटरीचें काम आसता ताका रिप्लाय दिवपाक बिडिओ तोय दिवंक ना तेंच्यांनी. पळय हांगा हितून खूब सगळे मिलावट आहा सगळे. पंचायतीनूय इन्स्पेक्शन केलेलें पंचायतीन इन्स्पेक्शन करून आदले सेक्रेटरीची ट्रान्सफर ना. पूण तांकां तेन्ना हांवें नजरेक हाडून दिलें बाबा हो दीस इज अ कन्स्ट्रक्शन आनी दीस इज अ हो रोड जो आहा न्ही ही प्रॉपर्टी आहा ही तेणी ऑलरेडी कामिलान ऑलरेडी घेतलेली आहा हेणी आमची चंद्रकांत केरकार. आनी हे बिल्डिंगेक हाका सेटबॅक ना, कळ्ळें न्हू. हे सेटबॅक खंय तरी तेंचे मीस काड. तांकां सांगलें वच आनी चॅक कर. एक्चुली 30 days जाले बसून जाले बिडिओन मातशें परत तरी इन्स्पेक्शन करपाक जालें. लोकांचे न्याय करूंक अन्याय करूंक ना. बिडिओन इन्स्पेक्शन करपाक जाय परतून. तुमी आयज मिटिंगेन कितें डिस्कशन केलें आयज? ना, आतां सेक्रेटरी काल ते मेमोरंडम बिडिओचो येना फुडें तेणें आयज मिटिंगेन प्लेस केलो सेक्रेटरी कडेन. आमी आमचे सी कितें आसली ती आमी घातल्या बाबा अशें अशें डॉक्युमेंट आहा हे डॉक्युमेंट ताका प्रोड्यूस केल्या. तेंच्यांनी ऑलरेडी सबमीट केल्ले. कोणी ते पार्टी जे आहा न्हू 1-2-4 पार्टी आहा न्हू घर आहा न्हू तेंच्यांनी पाटील बिटील चंद्रकांत बीन कोण तेंच्यांनी ऑलरेडी तांकां कितें दिल्या सगळे फायल दिल्या पंचायतीक दिल्या बिडिओक दिल्या. बिडिओन पळोवंक ना आनी सेक्रेटरीनी पळोवंक ना सरपंचानी पळोवंक ना. हे बावडे सगळे ऑफिसांनी बावडे बेश्टेच भोंवतात. पळय कितें आहा सरपंच आनी सेक्रेटरीन कितें तरी आमी बोबो मारून कांय फायदो ना.
ते लास्ट आय एम नॉट अ वॉर्ड मेंबर, हांव दुसऱ्या वाड्याचो मेंबर, पूण लोकांक खंयच्या आमच्या लोकल जावं भायले जावं कोणी तेंच्यांनी पळय लोन काडून जेन्ना घरां बांदता खंयसून तरी तेंच्या अन्याय जाता, तो सरपंचाक हांवें सांगलें दोनाय पार्टींक घे आनी बस आनी तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व कर म्हणून. तें करपाक कोणूच सोदिना. आमी आनी कितें करपाक सो सांगता. जो प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर आहा तो त्या कन्स्ट्रक्शनाक सपोर्ट करता. हय, तेंच्यांनी आतां कितें मॅच आमच्या सांगोळ्ळा पंचायतीन एक तो मेंबर डिस्क्वॉलिफाय जाला. आतां कितें आहा ती म्हणटा सरपंचा वांगडा आनी 2 मेंबर आहा सपोर्ट करतात तिका आनी आमी सपोर्ट करिना. 3 आहा दॅट इज नो मेजॉरिटी. कळ्ळें न्हू. So मेजॉरिटी आतां- ना पास करूंक ना ते आमी रिजेक्ट केला ते. Okay. दॅट डिसिजन फ्रॉम द डायरेक्टर पंचायत. सो तुमी आतां डायरेक्टराच्या गायडन्साक रावल्या. हय डायरेक्ट पळय आतां 30 days जावन गेले. आतां व्हिडिओ सेक्रेटरीन रिक्वेस्ट केला मातशें तुजेर घेवंक ना. फाल्यां लोक म्हणले तुका कांय सोदल तूं आतां एक आनी एक आमचो डायरेक्टर पंचायत हेड ऑफ द पंचायत. सो आमी डायरेक्टराक एक एप्लिकेशन करूया सगळे डॉक्युमेंट कितें कितें आहा ते प्रोड्यूस करूया आनी लेट द डायरेक्शन टेक द फ्रॉम द डायरेक्टर पंचायत वॉट तेका घेवन डिसिजन. सो ऑन वॉट बेजीस आतां BDO ऑक्युपन्सी नोटीस तुमकां सर्व कर म्हणटा. ना व्हिडिओन ऑक्युपन्सी सर्व कर म्हणून सांगू ना. एक्चुली तो कायदो सांगता 20 दिसा भितर तुमी दिना न्हू जाल्यार तुमकां दिवचीच पडटली कायद्या प्रमाणे म्हणटा. तो कायदो सांगता. पूण दिवप ना ते आमच्या सेक्रेटरी आनी सरपंच आनी बॉडी मिटींग थारयतली न्हू.